केरी चेक पोस्टाचेर बेळगांवसान गोंयांत इनोव्हा कारींतल्यान हाडिल्ल्या बेकायदेरी 400 किलो गोमांस जप्त केले। ह्या प्रकरणात 27 वर्साच्या सोहिल मुबारक बेपारी ह्या तरणाट्याक अटक केलो आनी दोनूय वांगडी सध्या फरार आसा। बेळगांवसान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी जातली अशी माहिती सुत्रां कडल्यान बजरंग दल आनी गोप्रेमीक मेळिल्ली। हे फाटभुंयेर केरी चेक पोस्टाचेर गाडयांची तपासणी करपाक सुरू केल्ली। उपरांत आयतारा फांतोडेर बेळगांवसान गोंयांत येवपी गाडयेन 400 किलो गोमांस पुलिसांनी जप्त केले। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आणि ही काल गाडी बेळगांवच्यान मडगांव वयताली 350 किलो बीफ इनलिगल बीफ घेवन वयताली ती हांगाच्यान। आणि काल आमच्या केरीच्या बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी थंयसरी बिफाची गाडी आडायली आणि हीच गाडी आता 2-3 दीस जाले आमकां सतत न्यूज पावताली येवपाची। आयज फायनली ही गाडी आडायली। आणि तुम्ही मागीर पुलिसांक कळयले? हय, पुलिसांक आमच्या केरीच्या भुरग्यांनी पुलिसांक कळयली ही गजाल। मागीर पुलिसांनी बीन हेल्प केली। गाडयेन कितली जाणां आसलेले? गाडयेन ते 3 जाण आसले। एकटो मेळ्ळो आमकां, 2 जाण आसले ते धांवले हांगाच्यान। वाळपय आयज जी 4 केरी चेक पोस्टाचेर इनोव्हा कार धरल्या जी कर्नाटका पासून आसा। 350 किलो गोमांस जप्त केला आणि हे पयल्या फावटी न्ही तर हेच्या पयलीं जवळ जवळ 5-6 फावटी फाटल्या 5-6 म्हयन्यान भरपूर गाड्यो धरल्या आणि प्रत्येक फावट आमी येता गाडी धरता, सीज करता, गाडयो सुटून वयता। पूण फुडें तेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा, नाल्यार ह्यो गजाली अश्यो चालूच उरता। आनी ह्यो आमी सगळ्यांनी मेळोन हांव बजरंग दल आनी संघाच्या वतीन सरकारा कडेन मागता की कडक एक्शन हे जे कितें चालू आसा तेजेर कडक एक्शन जावपाक जाय। राज्यांत बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक प्रकरण हे दिसान दीस वाडत आसा। येयल्ले दिसा आमकां खबर आसतली की मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर गोमांस जप्त केल्ले वयता आणि हेतून कसल्याच प्रकारे कारवाई जायना। केरी चेक पोस्टाचेर अशी जी कारवाई जाल्लेली आसा आणि तेतून इनोव्हा कार ही ताब्यात घेतलेली आसा। हातून एकूण 400 किलोचे गोमांस हे जप्त केलेले आसा आणि तेतून सोहेल मुबारक बेपारी ह्यो 27 वर्साचो रावपी बेळगांव हेका वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। तशेंच तेजेर बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक केल्या प्रकरणान तेजेर केस सुद्दां रजिस्टर केलेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार बजरंग दल तशें गोप्रेमीक बेळगांवच्यान गोंयान येवपी एक वाहन येतले अशी ही म्हायती कळीत जाल्लेली आणि तेज्या मागीर तेंच्यांनी लक्ष दिवन आसलेले आणि केरी चेक पोस्टाचेर शेनवारा सकाळी 4:30 सुमार हे जी वाहतूक करपी जी इनोव्हा आसा ही पुलिसांच्या साह्यान तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेली आसा। ही जी गाडी आसा ही बेळगांवच्यान मडगांव हांगासर वयताली आणि एकूण 400 किलोचे गोमांस आसा आणि त्याची जी किंमत आसा ही 80,000ची आसा। तशेंच हेतून 2 जाणां हे गाडयेच्यान तेंच्यांनी पळ काडलेली आसा आणि जो ड्रायव्हर आसा सोहिल मुबारक मोहम्मद बेपारी ह्यो 27 वर्साचो रावपी बेळगांव हेका पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि गुन्हा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार गोप्रेमींनी मागणी केल्ली आसा की अशा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक जाता हेजेर सरकारान योग्य ते पाऊल उचलून ठोस कारवाई करपाची गरज आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत आसा। मजगती कुळये पुलिसांनी मोल्या चेक पोस्टाचेर हुबळीसान मडगांव बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 800 किलो गोमांस जप्त केले। जे जाग्यार पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत मोले परिसर येता तितून मोले गेटीचेर हांगा राती तेंच्यांनी 2 सुमार जो हरणावर टू मडगांव जे बिफाची वाहतूक करताली गोमांस ते 800 किलो गोमांस तेंच्यांनी धरलेले आसा। जेन्ना सकाळी एनिमल हजबंड्रीचो जो डॉक्टर येयलो चौगुले अनिकेत चौगुले तेणी हांगा हाडून तेजो पंचनाम केल्लो आसा आणि तेजी मोजमाप केल्ली आसा। जो 800 किलो हे मांस आसलेले ते खाण्या अयोग्य आशिल्लें अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा। आयज तेजी हांगा विल्हेवाट लायिल्ली आसा आणि जो ड्रायव्हर आसा तेकाय गाडी सकट धरलेले आसा। हे आतां जे बीफ करता जे बिफाची वाहतूक करता ते आतां टेम्पोन बी करिना, बरी अलिशान गाडयांनी ते बीफ वाहतूक करता कारण चेकपोस्टाचेर कोणी आडोवं जायना जी गाडयेन, पूण वासाक लागून ते सांपडटा अशें कळयलें आसा की आयज हेज्यान पयलीं धरलेली ती बरी अलिशान गाडी आसली, आतांय धरली ती झायलो गाडी आशिल्ली, भितर पॅक करून ते हांगा वाहतूक करता। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।